नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परब टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. कम्युनिदाद जमनींतलीं घरां कायदेशीर करपा खातीर काडटले उपाय, कायदो दुरुस्तीची गरज म्हणटा मुखेलमंत्री. बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगासान केली भंगार अड्ड्यांची पळोवणी, सुरक्षेच्या दृश्टीन केल्या उपाय येवजण्याचो आनी घेतलो नियाळ. धारबांदोड्या वंडाळा परत ब्लॅक पॅन्थराचें दर्शन. कांय दिसा पयलींच अतुल नायकाच्या घरा कडेन जाल्ले ब्लॅक पॅन्थराचें दर्शन. CRZ नेमांचें उल्लंघन, 4 म्हयन्यां भितर कोलवाचे मिकी रेस्टॉरंट मोडपाचे एजंटीचो आदेश सुप्रीम कोर्टान दवरलो कायम. फोंड्या सत्तरी धरलो 50,000चो गांजा. बिहारच्या तरणाट्याक पुलिशेन केली अटक. पोरसकडे न्हयबाग रस्त्याची जाल्या चाळण. रस्त्याच्या अवतिकायेक लागून वाडल्यात अपघात. रस्तो बेगोबेग करा दुरुस्त, थळाव्यांची मागणी. आनी आतां खबरो विस्तारात. कम्युनिदाद जमनींतलीं घरां कायदेशीर करपा खातीर उपाय काडटले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. कम्युनिदाद संस्थांक विश्वासात घेवन कायदो दुरुस्ती विशीं मुखेलमंत्र्यान भाश्य केलां. ह्या खातीर AG आनी कायदो खात्या कडेन चर्चा करून तोडगो काडपाचेर मुखेलमंत्री उलयले. कम्युनिदाद जमनीत घरां आशिल्ल्यांचे मानेर सदांच कोर्टाचे कारवायेची तलवार आसता. गोंयांत जायतीं घरां फाटलीं 25 ते 30 वर्सां आनी ताच्यानूय मायज वर्सां कम्युनिदाद जमनीचेर उबी आसात. हातूंत नीज गोंयकारांचो आंकडो मोठो आसा. कम्युनिदाद संस्था आतांकां ही घरां कायदेशीर करपाक आडमेळी हाडटा. आता हे समस्येचेर मुख्यमंत्र्यान म्हत्वाचें स्टेटमेंट केलां. कम्युनिदाद जाग्यांतली घरां कायदेशीर करपा खातीर कायदो दुरुस्त करपाचे मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयला. हांवें पळयता कम्युनिदादीची सगळीं घरां वेगवेगळ्या पद्दतीन पयली कमिटी दिता आनी दुसरी कमिटी डेमोलिशन करपाक काडटा. ताचेर कितें तरी रेक्टिफिकेशन करचें पडटलें. सो दॅट कम्युनिदादीक विश्वासान घेवन कितें करप हाचें ठरोवचें पडटलें. सो दॅट लॉ डिपार्टमेंट AG हे सगळें मेळून कितें तरी सोल्युशन जर काडिना जाल्यार प्रत्येक फावटी हायकोर्टान वचून अशीं घरां मोडपाक परत परत येतली. सगळ्या गोंयकारांनी घरां बांदल्यार तांकांय त्रास जाता. कम्युनिदाद जमनींतली घरां कायदेशीर करपाचो प्रकार आमकां कसोच मान्य नाशिल्ल्याचे बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगश सांगता. घरां कायदेशीर करपाचो प्रकार म्हळ्यार भूमिपुत्र विधेयकाचो रिमेक आशिल्ल्याचे ताचें म्हणणें. आज हो सरकार जो आहा आनी हो सरकारागेलो जो CM आहा ते हुंय तरी परत परत लोकांक फटोवपाक मुखार सरले. तेमी पयलें भूमिपुत्र हाडलें. गेले त्या इलेक्शना पयलीं भूमिपुत्र हाडप ताकी तेंका इलेक्शना वोट पडपा जाय. नाव दिस इज अ रिमेक ऑफ भूमिपुत्रा रिटर्न्स फॉर MP इलेक्शन्स. सो आतां भूमिपुत्रा रिवाइज्ड वर्जन हाडटाय ते हें सांगून. पूण म्हाका एक कांयच कळना गेलें. आज TCP डिपार्टमेंट कित्याक जायो? जोरी तरी तुमी सगळे रेग्युलरायज करपाक सोदताय, इलिगल कोण घर बांदलाय ती सगळे रेग्युलरायज करपाक सोदताय जाल्यार आमी जे सिटीजन TCP वचोन प्लॅन घालून पयस हारिकोन सगळे करताय जाल्यार वॉट इज द पॉइंट इन हॅव्हिंग अ TCP डिपार्टमेंट? बंद करया मरे, लॉक मारया, TCP लॉक मारया आनी सगळ्यांक घर बांद दिया जाय ते भाशेन. गव्हर्मेंटाक येयल प्रॉपर्टी आहा तितूय बांदया, कुंडाजीतूय बांदया आनी मागीर रेग्युलरायज करपाचें. सो वॉट इज द वेर इज द डिफरन्सिएशन between a legitimate person who is paying his taxes, who is following the law, and people who are not following the law and building in Kumtat Lane? So हे सगळे तूं अमेंडमेंट मान जर तो रेस्ट करून जुमला करूं सोदिता जाल्यार म्हाका दिसता हुंय तरी आज लोकांक हो परत भूमिपुत्र हाडपाक आनी हो परत म्हाका दिसता कॉन्ट्रोवर्सी करपाचो हो सरकार आज सोदिता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आमच्या मतदारसंघात आमकां भंगार अड्डे नाकात. सरकार वा संबंदीत प्रशासनाकडे हे भंगार अड्डे मोडपा खातीर पयशे ना जाल्यार ताणें आमदार फंडाचो वापर करचो, बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगस सांगता. कोलवाच्या भंगार अड्ड्याची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. कोलवाच्या लोकांनी ह्या भंगार अड्ड्याक हरकत घेतिल्ली. हे विशीं तांणी पंचायत आनी आमदाराक पत्रय बरयल्लें. लोकांची मागणी विचारात घेवन आमदार वेंझी वेगश आनी पंचायतीन पळोवणी केली. सो आज
हे जे दिसती पडटा इट इज नॉट ओनली इन बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. आज कोलवातू 3 कोडे स्क्रॅप यार्ड आहे. इट इज नॉट अबाउट स्क्रॅप यार्ड, इट इज अबाउट द गव्हर्नमेंट. आज हे स्क्रॅप यार्ड कितें आहाय कोपेला हांयचो कोपलाको तेंकोन स्क्रॅप यार्ड कंप्लेन पेटयली सगळें केलें बट गव्हर्नमेंटागे आयज इंटेन्शन ना. फायनली हू हॅज टू डू दॅट? I will write to the collector. I will write a strict letter saying तुमक जो डिस्पेस जाता हे डिमॉलिश करपाक we are ready to bear the cost. I will use MLA fund or demolish करपाक कितले पयशे लागता तो MLA फंडांतल्यान कातूर मुगेले. दिसता बारीक पयशे देखून ते MLA फंडांतल्यान कातोताय. पण हुई टॉयलेट घालपा लायले कशे देवागे केसो कामा डेकोरेशन करपा लायले MLA फंड उजा गुताय ते आता because they do not want to give the money. I will use MLA fund to demolish all the illegal scrapyards in my constituency. Come with order, use my fund, demolish that. लोकां त्रास जाता. सेम अशें इल्लीगल आयज चोयपाक गेल्यार जात तितू फिलिंग जायता कॉन्स्टिट्युएन्सीन. इट इज नॉट ओनली हियर, इट इज ऑल ओव्हर गोवा. रॅम्पेड होत थिंग सो शेत फिलिंग केलें सँड दिवन कातोताय. इट इज नॉट दॅट आय कॅनॉट सी. ना परमिशन काय ना ताका ऍक्च्युली पयलीं पासून दिस इज द सेकंड कंप्लेंट फ्रॉम नार्वेकर. पयलीं आज बीन कंप्लेंट केलो हेजेर ग्रामसभा पासून हाडलो आनी अकॉर्डिंगली मागीर पंचायतीन इन्स्पेक्शन घेयलें तेजेर आनी शोकॉज प्रोसेस केल्लो. शोकॉज धाडून तांचे रिप्लाय येयलो, मिटिंगे पडलो, डेमोलिशन काडलें. डेमोलिशन चॅलेंज केलां बिफोर द एडिशनल डायरेक्टर. आतां ती हियरिंग प्रमाणे ती केस केन्ना डिस्पोज जाता प्रमाणे पंचायत मागीर तेजेर एक्शन घेतली. ही असली बुरशेपणां आमकां आमच्या गांवांत नकात म्हणून कोलवेचे लोक तिडकल्यात. प्लास्टीक बाटल्यो आनी जायतो कोयर रास मारून दवरला. पावस पडून बाटल्यांनी उदक भरून रावले जाल्यार डेंग्यू आनी हेर साथीची दुयेंसां पातळपाक शकतात. तेन्ना आमकां हो भंगार अड्डो नाकात म्हणून कोलवेच्या लोकांनी भंगार अड्ड्याक खर हरकत घेतल्या. जेन्ना ओपन आहा तेन्ना हांवें फोटो काडले. ओपन आसलेले काम करताले आनी ते आमकां फोटो आहाय. फोटो हांव तुमकां सबमीट करता. प्रॉब्लेम ना, फोटो म्हाका आहाय. हें इस्ता गाडीन येवपाक जायना. हिंग रेसिडेंशियल एरिया तेश घर आहाय, फाटल्यान घर आहाय, मुखल्यान घर आहाय. हें कितें चलवलो हेका लागून हांवें कंप्लेन केलो. एक आमगे सरपंच केलो, कोलवा सरपंच, आमगे पुलीस स्टेशन कोलवा PI आनीक आमगे लोकल MLA आनीक हांव वालो दिता लोकल MLA जावं आमगे सरपंचाक. ती येयली ते इन्स्पेक्शन आयज चोवपाक ते कंप्लेन दिल्ले उपरांत. आनी असो हिंग जावपा नाका. आनी आमगे लोकल पंची आहा, पंचायत मेंबर कलेक्टर्स आहा, हें जावपा नाका. एसोलें हें कितें. आनी आमगे लोकल MLA मुगे रिक्वेस्ट हांवें रिक्वेस्ट केलें ताका. हिंगा डेंगू जाल मु लोकांक 4 केस आहाय डेंगूच्यो मुको आहाय. 4 पेशंट डेंगू जालोले मुको आहाय, प्रूफ आहा मुकोडे. आनी तेणें मागीर फॉगिंग केलें. रिक्वेस्ट करून फॉगिंग केलो. कितू तें फॉगिंग करपाचें. जे मेरेन हें स्क्रॅप यार्डींग नाका. कित्याक बाटल्यो चोय उदो हिंगा पावसा उदो हे बाटल्यां भोवन आनी कितें जायन लोकांक त्रास जाताय. आमगे हिंग नाका स्क्रॅप यार्ड, आमगे विलेज नाका. गोमंतक टीव्ही खातीर कोलवेच्यान गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. दारबांदोड्या वंडाळ्या अतुल नायकाच्या घराकडेन परतून ब्लॅक पॅन्थर CCTVत दिश्टी पडलो. कांय दिसा फाटीं अतुल नायकाच्या घराकडेन ब्लॅक पॅन्थर दिशिल्लो. रान खात्यान ह्या पॅन्थराचो बंदोबस्त करचो म्हणून अतुल नायक हाणें ह्या पयलींच मागणी केल्ली. कांय दीस पयलीं धारबांदोड्या वांडाळ्यार अतुल नायक हांच्या सुण्याचेर ब्लॅक पॅन्थरान हल्लो केल्लो. ब्लॅक पॅन्थराच्या हल्ल्याचो प्रसंग CCTV कॅमेऱ्यान कैद जाल्लो. आतां परतून एक फावट ब्लॅक पॅन्थराचें दर्शन जालां. हे ब्लॅक पॅन्थराचे दिसान दीस वाडिल्ले वावराक लागून अतुल नायक आनी घरच्यांक भंय पडला. हेर थळावेय भिल्यात. रान खात्याक अजून हे ब्लॅक पॅन्थराक धरपाक यश आयिल्लें ना. एकनाथ खेडेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. CRZ नेमांचें उल्लंघन करपी कोलवाचे मिकी रेस्टॉरंट मोडून उडोवपाचो गोंय उच्च न्यायालयाचो आदेश सुप्रीम कोर्टानूय कायम दवरला. रेस्टॉरंटाच्या पात्रावाक ते मोडून उडोवपाक 4 म्हयन्याचो प्रास दिला. होण्या 50,000 70 उपद्रवी जनावरां खातीर शेतां लुकसाणीत गेल्यात. नाल्ल आनी सुपाऱ्याचें उत्पादन देंवपाक लागला. हे रानटी उपद्रवी जनावरांचो बंदोबस्त करचो म्हणून शेतकाऱ्यांची मागणी. गोयच्या गांवगिऱ्या शेतकारांक उपद्रवी रानटी जनावरांक लागून जगप मुश्कील जाला.
लोकांनी काबाड कष्ट करून उत्पन्न केल्ल्यो बागायतींची ही जनावरां नाशाडी करतात. शेतकारांचेर हे उपद्रवी जनावरांक लागून मोठो आकांत आयला. सत्तरीत बागेतदार शेतकार कांय वर्सां फाटीं मोठ्या प्रमाणात नाल्लांचे पीक घेताले. मात आयज परिस्थिती सामकी बिकट आसा. खेती माडांचे बोणे पयलींच खावन उडयतात. पयलींच्या तुळनेत सद्याक 50% तरी नाल्लांचे उत्पन्न कमी जालां. नाल्ल उत्पादकां मुखार व्हडली समस्या उप्रासल्या. सरकार म्हणटा तरणाट्यांनी कृषी क्षेत्रांत देऊन आत्मनिर्भर आणि स्वयंपूर्ण जावचें. मात जर माकड, खेती, रानदुकर, गवे शेताबाटा उद्ध्वस्त करपाक लागले जाल्यार ते कशें शक्य आसा काय म्हणून शेतकारांचो प्रश्न. आमच्या बऱ्यापैकी नारळ, सुपारी किंवा बाकीच्यो आमी पोरसां जी लायता अशी आमची ह्या पद्दतीचे हांव शेत करता. गेल्या काही वर्सां पासून जे नारळाचें उत्पन्न आहा तें आमकां खावपाक सुद्दां मेळना. हे फक्त कितें रानटी जनावरां जे माकड आहा, खेती आहा आनी तितून आनी एक आहा तो शेपरो आहा. अशें ह्या रानटी जनावरां पासून जे नासधूस जाता तेज्या कारणान शेतकऱ्यांनी भाटां सोडलेली आसा. तेन्ना हांव सरकारा दरबार अशी विनंती करता की हेजेर कितें तरी तेंच्यांनी योजना करून शेतकऱ्याक ह्या त्रासांसून मुक्त करचे, जेणे करून शेतकरी जी भाटां सोडल्या आयज बरी व्हडली भाटां शेतकऱ्यांनी सोडल्या तितून येवन पळयशात जाल्यार माडाच्या पोना भाटांनी सगळ्या जी नारळ उडयल्या, आडसरां उडयल्या, खेत्यांनी आनी शेपरो हे दोन मोठे उपद्रवी प्राणी आसात. प्लस मोरा सारको जी मिक्स भाजीपाला जे बारीक शेतकरी आहात ते भाजीपालो करतात तेंची नासधूस जाल्ली आसा. तेन्ना सरकारान हेजेर खरेंच लक्ष दिवचें पडटलें. नाजाल्यार हे शक्य ना. आयज गोंयान हे शेती लोक सोडपाच्या मार्गार आहा. आयज ऑलरेडी भाटां एक काबार जाल्ली आहा. भाटांनी लोक वचना. तशेंच काजूचे काजू सुद्दां हे माकड आनी मेली आहा ते काजूचो मोहूर आनी हे ते खातात आनी तो मोहूर काडून उडयता. खावपाक नासधूस चड जाता. हेज्या खातीर प्रॉब्लेम जाता. प्लस थोड्यांनी काजूची रेनां आहा ती सोडलेली आहा गव्या रेड्यां खातीर. गव्या रेड्यांचो मोठो प्रमाणात उपद्रव जाता. थोड्या काजींनी आपल्या वचना. तेन्ना शेतकऱ्यान हेजेर पुरेपूर लक्ष दिवचें आनी जो शेतकरी जो ह्या जगाचो पोशिंदो आहा हेका तुमी सांबाळपाचें काम शेतकऱ्याक सांबाळपाचें काम ह्या सरकारान करचें. आनी आमचे हांगा बागायती आसा, काजी आसात, शेत आसा. आमी पयल्या पासून करीत येयल्या हांगासर, पुर्वजा पासून करीत येयल्या. पण आतां जे रानांतली जनावरां आसात, डुकर म्हणा, माकड म्हणा, खेते म्हणा, ते आमचे नाल किंवा काय दवरिनात. खेते वयले उडयतात आनी सकयल पडलेलो डुकर खाता. हांवें पळोवन कवाथे लायिल्ले, सगळे कवाथे उमटून खावन उडयले. आनी हे म्हाजेच न्ही, तर प्रत्येकाचो होच प्रॉब्लेम आसा. तेन्ना हांव गोवोरमेंटा कडेन मागता, हांव सरकारा कडेन मागता की प्रशासना कडेन मागता की तेंच्यांनी ह्या रानटी जनावरांचो उपाय करचो आनी आमकां त्या पासून मुक्ती दिवची. जाल्यार आमी शेत करपाक वयतले आनी आमकां कांय फायदो जावचो ना. आमच्या बापायन पयलीं हांगासर भाजी काय सगळे चिबरणी काय पयलीं सगळे मळो केल्लो तेन्ना दोरी पण तितली जनावरां तेन्ना नासली. आनी आतां ही जनावरां आसा न्हू ती सगळे ते उत्पन्न करच्या टायमार ती सगळी फळां ती सगळी काबार करता. चिबरणी दवरिना, तुळशी दवरिना, ते केळींक ते घड येयले ते खाता, मिरी येयले त्यो सगळ्यो झोडून उडयता. आनी हे केल्ले आमगे ते खावच्या टायमार ते हे करिना. माडांक कवात्यांक ते नाल येयले आडसरां ती उडयता काबार करून. 15-15 दिसांनी येता ती. आनी ते काय त्या टायमार दवरिना न्हू. आमी काय सदांच अशें आसता अशें नासता. त्या टायमार केन्ना येता आनी ती दनपार दिसा खावन वयता खेती. एकदां 100-200 खेती येता ती, कांयच दवरिना ती. आता तुमची हे चरी काय लायले ती हुसकून दुकरां काय दवरिना ती. अननस सगळे उडयले. अणसां ती गेल्या वर्सा आनी ती म्हाका दिसता 2000 तरी तेंच्यानी काबार केली ह्या फाटल्या सिजनाक. आणि आमे आता लागले की आमे दवरिना ते घालपाक सुद्दां लागले तर दवरिना. तांकां सुद्दां लागले तांकां घालपाक पूण ते खावन घालता सगळी. आता चिबडा बी सगळी वेली. चिबडा येयली. आतां लावन काय फायदोच ना जाल्यार ताका. पयलीं घालताले बरोबर, आतां केल्यार ते उत्पन्न करून तेजे काय गावना न्हू. जावच्या टायमार उत्पन्न आतां विकतलो म्हटल्यार त्या टायमार ते येवन घेवन पळटा कितें केलेले सगळे फुकट वयता. सत्तरीतली शेतावाटां खातीर म्हादय, रगडा, वाळवंटी आनी हेर न्हंयांचेर बंधारे बांदल्यात. ह्या बंधाऱ्यांनी उदकाचो मोठो सांठो जाता. ताचो उपेग शेता बागायती खातीर लोक करतात. मात रानटी जनावरांच्या हैदोसाक लागून शेतकारांचे सगळे कश्ट उदकांत वतात.
कष्टान उबे केल्ले पिकाची नाशाडी शेतकऱ्यांच्या दोळ्यांत उदक हाडटा इतले मात खरे. सत्तरी ही आमची कृषी प्रधान आसा आणि शेतां भाटां आणि बाकीचे पीक मोठ्या प्रमाणात घेतले जाता. पूण आयचे जे काळ आसा त्या काळान शेती अशी लुप्त जायत गेल्ली आसा. हेचें मुख्य कारण म्हणजे आमची रानटी जनावरां. ही रानटी जनावरां लोक वस्तीन येवपाची आणि हेजी पिकाची नासधूस करपाचें प्रमाण वाडलेलें आसा. आमी पळयतात की भाटकारांचे जे नाल्ल आसा ते नाल्ल खावपाचें प्रमाण हें खूब जाल्लें आहा आणि ताका माकड शेकरे आणि पडलेले नाल्ल आसता ते दुक्कर सारके रानटी जनावरां खाता. आणि आतां जे अशे पयलीं शेतां आसतालीं पूण इतले रानटी जनावरां खावपाचें प्रमाण नासलेलें. पूण हे आतां गेले कांय वर्सां जाल्यार तेतूर रानटी जनावरां लोक वस्तीन येवपाचें प्रमाण वाडलां. तेतूनच गंवा रेडे सुद्दां आतां लोक वस्तीत येता आनी पिकाची बी नासधूस करता. आतां आमी पळयतात की ह्या आतां पावसान कांय शेतकारान आपले शेतान भात पीक रोयल्या तेतूनच दोडगी भेंडे आणि चिबडा ह्या सारखे पीक सुद्दां घेतल्या. पूण आतां कळटा की जे पीक आतां घेवपाचे टायम येयल्लो त्या टायमार तेंच्यांनी माकड तेंचे चिबडाच घेवन वयता अशें आयकलां. अशें पळयतात की अशें जर जायत गेलें जर आमची शेतां भाटां आसा ती शेतकार म्हणटा की आमी करून कितें फायदो. हे फाल्यां बंद जावपाची पाळी येतली शेतकारांची. आनी हे अशें जावपाक जायना म्हणून सरकारान बी कितें करपाक जाय. कित्याक रानान जी जनावरां आसा तांकां खावपाक कितें नासता म्हणून हे आयती लोक वस्तीन येवन ती खाता आनी तेजें प्रमाण दिसान दीस वाडत आसा. अशें खुबशे आसा की माकड आसा ते आपले कळपूच घेवन येता तेन्ना 20-30 जाणां आसता आनी ते केन्ना येता जेन्ना तेंचो कोणाचो जे भाटान जे शेतान जे कोणाचो आवाज नासता त्या टायमार येता. हेज्या पयलीं सुद्दां सत्तरीन अशीं खुबशीं आंदोलनां जालीं पूण ताजो कांयच फायदो जाल्लो ना. आतां हेज्या फुडें सरकारान कितें तरी ठोस पावल उचलून कितें तरी करपाक जाय आनी कसलो तरी कायदो हाडपाक जाय की जनावरांक मारपाचो नाल्यार आनी कसलो. तरच हे जी आमची शेतां भाटां उरल्या ती उरतली आनी आमचे फुडें शेत लोक बाकीचे करतले. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. परसकडे न्हयभाग रस्त्याची अवतिकाय जाल्या. ह्या रस्त्याचें डांबर गेला तशेंच रस्त्याक बरीच फोंडकुलां पडल्यात. हालींच केल्लो हो रस्तो सामको हलक्या आनी बाबत दर्ज्याचो असो आरोप थळावे लोक करतात. परसकडे न्हयभाग रस्त्याचें सामकें बाबत दर्जाचें काम केलां. डांबरीकरण लेगीत धड जाल्लें ना असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. ह्या रस्त्याची चाळण जाल्यार पेड्ड्यार रस्त्यां खातीर अपघाताचें प्रमाण वाडलां अशी कागाळ थळावे लोक करतात. डायरेक्ट हिंगा घे हे पळय हे दिसता सारकी व्हडल्यो गाडयो व्हडल्या गाडयांचे मागे थिंगा तेजी भुरगो येवंक मेला. पांय मोडला बाबडेचो हॉस्पिटलान येलो सांज म्हटल्यार तो गेलो. कितें हे दूख दिसता आमकां की हे सर्कल केला न्हू कित्याक लागून केला हे कितें फायदो हे सर्कलाचो लोकांक येवन मारपाचे. सर आमी कितलेशेच व्हिडिओ काडले हे सर्कलार पूण एक्शन अजून मेरेन पिडून कोणीच काय घेवंक ना. हे कितें करतात आमकां कांयच कळना. हे पळय सगळे फोडून गेल्यात. व्हडल्यो गाडयो येतात वयल्यान टर्न तो वयल्यान न्यूट्रल मारतात गाडयो कमकमात येतात आनी हांकां खंय काडूंक जाय आनी खंय वचूंक जाय ते काय कळना. मागीर तेजे भायल्यान गाडयो काडटात आनी कोण हिंगा बाबडो उबो जो इनोसंट म्हणल्यार तो बाबडो कामाक वयता कोण आनीक हेका वयता पेडण्या हेतून वयता ऑफिसांनी वयता कोण आनीक कसले हेका वयता तांकां बाबड्यांक सारको त्रास जाल्लो आहा. हे हायवेचे येतात व्हडल्यो गाडयो कम करून मारतात चलत रावता हेंचें कांयच ना. बोर्ड सुद्दां पळय आतां थिंगा बोर्ड मारला तेंच्यांनी स्टॉप स्लो म्हणून. पूण हे कोण स्लो बिलो कांय ना. दोनूय रोड चालू करपाचे आनी हे मदले बंद करपाचे आनी हेका फ्लायओव्हर आमकां दिल्यार एकदम बेस्ट जातलें. एकूच फ्लायओव्हर जाय 2 नाकाल्ले. जे कोण हिंगाच्यान येतात बांद्या परस कडेन हे आमचे वारकडच्यान तांकां हो 1 मिनटां वचपाक दिलो. बाकीचे तिंगाच्यान एक जॉयन जाता तो डायरेक्ट हायवे. हे व्हडले कांय नासले एकूच फ्लायओव्हर केल्लो सगळ्यांचो प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्लो. हालींच्या हेंच्यान डांबर घातला. म्हाका सांग ही गोश्ट आतां थंयसर तूं फुडें गेलो सगळो रस्तो खराब. पयलीं हांव आसतना कामार आसलो सर पंचायतीच्या कामार गार्बेज लेबर म्हणून तेन्ना हांव एक काडटालो सायडीन वयतलो. आतां हेंच्यानी हाडून होच पुणे बसयले फातर परत डांबर घातला परत गेले. अशें करून ह्या वर्सांत 3 फावट हेंच्यांनी केला
हें कितें लागून कळना एकदां काडूंक जाय आनी ताका बरें हॉट मिक्स करूंक जाय. आतां सदींच जर आमी पुरे घालून लावले कळ्ळा तुका आनी दाळूंक लागलो हाडून तेजे माती हातो घाटार सोडलो हातो घाटार माती वयर वयता वयर घालता फाल्यां पाळी सांसावताचे पाणी सांसावला काय ना लोकांक म्हणल्यार त्रास जाता खंयच्या हणक्यातून खंय काडूं एखादो हणको मोठो आसता एखादो हणो ल्हान आसता तो हडू आपल्या भाशेन वयता कड मरे आनी जो आडेचो माणूस येता न्हू 100% पडटा एका गव्हर्मेंटान बेगीचे लक्ष घालून पेडण्याचो रस्तो मात सारको करपाचो एक परसकडे न्हयबाग रस्तो शेनवार मेरेन दुरुस्त केलो ना जाल्यार रस्त्यार बसून भीक मागून रस्तो सारको करपाक निधी जमा करतलो अशी शिटकावणी समाजवावुरपी सूर्यकांत चोडणकर हांणी दिल्या. ह्या रस्त्याक लागून ह्या येणाऱ्या हांवें पयलीं जो गुरवार सांगलेलो बेरेस्तार सांगलेलो पण ह्या शेनवार दीस हांव ह्या ठिकाणी जो सत्यादेवी मंदिर आसा देवूळ आसा त्या ठिकाणी ह्या रस्त्याक लागून ज्या ह्या म्हाका दिसता कटोरो घेवचो पडटलो जो भिकेचो कटोरो जो आसा तो कटोरो घेवच्या फाटी म्हाका हांगासर बसचें पडटलें कित्याक लागून तो हो रस्तो जायना जे सरकार आसा सरकारा लागीं हो रस्तो जायना कित्याक तें खबर ना कदाचित पैसे ना की काय खबर ना म्हाका ते जरा सांगचे पैसे ना जाल्यार ना म्हणून सांगपाचें कित्याक सांग आमी हांगासर भीक मागून प्रत्येक देवळांनी भीक भायर बसूंक शकता म्हाका कसलीच लज ना हांव गोल गरिबा साठी कितेंय करूंक शकता म्हाका कसलीच लज ना भिकेक बसूंक सुद्दां शकता तेका लागून हांव रिक्वेस्ट करता ह्या रस्त्याक लागून जो येणारो शेनवार आहा त्या शेनवार दीस हांव ह्या सत्यादेवीच्या देवळाच्या समोर म्हाका रस्तो आडोवचो ना जी गोल गरीब आसा जी फॅमिली आसा कोण एकटो जो कमयणारो व्यक्ती आसता तो मोडून पडलो जाल्यार तेका जबाबदार कोण जी फॅमिली आसा तेंची भुरगीं आसता ज्या आवय बापायन जे ल्हानाचो व्हड केल्लो आसता त्या व्यक्तीक त्या भुरग्याक तो मोडून पडलो किंवा मेलो तेका जबाबदार कोण तो तर विचार करा. हांव परत एकदा रिक्वेस्ट करता ह्या रस्त्याक लागून म्हाका हांगासर भिकेक बसचो पडटलो कटोरो घेवन तेका लागून बेगीनच्या बेगीन कितें तें करा. निवृत्ती शिरोडकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. CRZ नेमांचें उल्लंघन करपी कोलवाचे मिकी रेस्टॉरंट मोडून उडोवपाचो गोंय उच्च न्यायालयाचो आदेश सुप्रीम कोर्टानूय कायम दवरला. रेस्टॉरंटाच्या पात्रावाक ते मोडून उडोवपाचे 4 म्हयन्याचो प्रास दिला. कोलवाचे मिकी रेस्टॉरंट मोडून उडोवपाचो NGTचो आदेश सुप्रीम कोर्टान कायम दवरला. ताका लागून आतां मिकी रेस्टॉरंट जमीनदोस्त जातले. नो डेव्हलपमेंट झोनात हे रेस्टॉरंट बांदिल्ले. ताची कागाळ कोलवा सिवीक फोरमान पयलीं NGTक केल्ली. NGTन हे रेस्टॉरंट मोडपाचो आदेश दिल्लो. ताका रेस्टॉरंटाच्या पात्रांवान सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिल्लें. मात NGTचोच आदेश कायम दवरीत मिकीन रेस्टॉरंट मोडून उडोवपाचेर सुप्रीम कोर्टान शिक्कामोर्तब केलें. And had ordered them to stop all commercial activities immediately. Now the party went in appeal before the NGT and there were 2 appeals filed there and then from there they went to the Honorable Supreme Court. The Honorable Supreme Court finally dismissed the appeal now on the 10th of November. During the hearing their lawyer requested that they be given 4 months to demolish the structures. Now the Honorable Supreme Court granted them the 4 months but has not granted them any relief when it comes to the commercial activities. Hence, the present authorities, that is the Deputy Collector, the GCRMA, they must immediately seal the place and stop the commercial activities. And they may demolish it after 4 months, within 4 months as per their request before the Honorable Supreme Court. And the Honorable Supreme Court has said that if it is not demolished by them after 4 months, then the Deputy Collector, whoever the authorities are, they will demolish it. And hence we are now requesting that after this long journey of fight since 2012, finally this serious violator has been found to be carrying out commercial activities in violation and also having caused a severe damage to the pioneer sand dune over there. And hence the authorities must immediately take action to stop the commercial activities. The electricity, water has to be disconnected, and let them take their 4 months to demolish. We have no issues with that. But the fact that the structure itself has been declared as illegal, no commercial activities can take place in that, and we are demanding from the authorities that they act immediately.
कोलवेचे एक फामाद रेस्टॉरंट म्हणून मिकीज ह्या रेस्टॉरंटाची वळख आसा आनी सुप्रीम कोर्टाच्या हालींच आयिल्ल्या निवाड्या प्रमाणे मिकीज जे रेस्टॉरंट आसा ते मोडपाक सुप्रीम कोर्टान परमिशन दिल्लें आसा. जो कोलवा सिवीक फोरमाची जुडीत आल्मेदा हाणें गोवा कोस्टल मॅनेजमेंटा कडेन अपील केल्ली, कारण CRZचे वायलेशन केल्ले कारणान हें मोडचें म्हणून. ती अपिलाक मिकीसाचो ओनर जो आसा मायकल फेर्नांडीस हाणें ग्रीन ऑथॉरिटी नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनला मुखार चॅलेंज केली. थंय ताची भायर पडली. ताजे नंतर ताणें सुप्रीम कोर्टाक चॅलेंज केली. सुप्रीम कोर्टान जी पयली लोअर कोर्टान ऑर्डर दिल्ली ती उचलून धरली. सुप्रीम कोर्टाक ताणें एक मागणी केल्ली आसा मायकल फेर्नांडीस हाणें की आपल्याक 4 म्हयन्याचो टायम दिवचो. सुप्रीम कोर्टान ही मागणी ताची मान्य करून घेतिल्ली आसा आनी ताका 4 म्हयन्याचो टायम दिल्लो आसा मोडपाक. ना जाल्यार ऑथॉरिटीकाक सांगलां की तुमी हे 4 म्हयने जसे संपले ते 4 म्हयन्या नंतर हें हॉटेल जें आसा तें मोडचें. जर तो ओनर मोडना जाल्यार एक हें आसा की जे 4 म्हयन्याक तांणी ऑपरेशन बंद दवरपाक जाय. कसलें बिझनस ऑपरेशन हांगा चलपाक जायना. फक्त डिसमेंटल आनी बाकीचें काम तांगेलें चल्ल्याक येता, पण ऑपरेशन बंद आसपाक. आतां ऑपरेशन बंद आसतलें काय ना हे ऑथॉरिटीसाक परती नजर दवरची पडटली. आनीक 4 म्हयन्या नंतर हें हॉटेल मोडलें वतलें. हाजे बद्दल जेन्ना जुडीत आल्मेदाक आमी फोन केलो, जुडीत आल्मेदाक सांगलें आय एम हॅप्पी जी कोस्टल वायलेशन जी जाल्ली आसात ताजे बद्दल आपूण हे आपल्याक न्याय मेळ्ळो. जो आपण इतली वेळ लावून धरिल्ली ही प्रकरण आसा ताका न्याय मेळ्ळो आनीक हाजी ऑथॉरिटीसान बेगींतली बेगीन कारवाई चालू करची अशें ताणें मागिल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर कोलवेच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकाणेकर. गोमंतक TV खातीर गौरंग प्रभू मलकर्णीकर. हे आशिल्लें टी टायम बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. हांव सुरेश केपेकार, जिल्हा पंचायत मेंबर रेवणा कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांव सगळ्याक सांगेकाराक दिवाळेच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता.